गोंयांत राजभास दीस मनयलो। गोवा कोंकणी अकादेमीन 38वो राजभास दीस आनी कोंकणी साहित्य आनी भाषा सेवा पुरस्कार ही कार्यावळ घडोवन हाडली। दोना पावला दरबार हॉलांत ही कार्यावळ जाली। उपाट कोंकणी मोगी आनी साहित्यीक कार्यावळींत हजर आसले। नमस्कार। गोवा कोंकणी अकादेमी आज 38वो राजभास दीस मनयता। त्या निमतान हांव समिस्त गोंयकारां पुरस्कार विजेत्या आनी मानेस्तां घेवंक आयला। आयच्या ह्या पुरस्कार भेटवण सुवाळे खातीर आमच्या मदीं आसात मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रमोद सावजी, माननीय मुखेलमंत्री गोंयकार, तशेंच मानाचे सोयरे भौमानंदी प्रसाद कातोळीकर, IAS राजभासा सचिव गोंयकार, खासा सोयरे भौमानंदी प्रोफेसर कुंदू शर्मा, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी, खासा सोयरे भौमानंदी प्रशांत शिरोडकर, संचालक राजभासा संचालनालय गोंयकार, तशेंच भौमानंदी वसंत भगवंत सावंत, प्रभारी अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादेमी आनी माननीय पराग नगरसेकार, सचिव गोवा कोंकणी अकादेमी, उपसंचालक अनिल सावंत, राजभासा संचालनालय। नमस्कार। गोवा कोंकणी अकादेमी आयज 38वो राजभास दीस मनयता। त्या निमतान सगळ्यांक मायक वाजोवपाक ह्या राजभास दिसांत 2022, 2023, 2024 ह्या 3 वर्सांचे कोंकणी भाषा, कोंकणी ग्रंथ साहित्य आनी भाषा सेवा पुरस्कार मेळयला। ह्या 3 वर्सांचे वरती 51 पुरस्कार घेवपाचे आसात। गोंय कोंकणी अकादेमींतल्यान ह्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याक सगळ्या जाणांक येवपाक आयच्या खासा सोहळ्याक खासा सोयरी म्हणून आमच्या मदीं आशिल्ली प्रोफेसर कुमुद शर्मा, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी दिल्ली, आमचे भौमानंदी प्रसाद लोलयेकर, सेक्रेटरी राजभाषा प्रशांत शिरोडकर, वसंत सावंत, ताचे उपरांत पराग नगरसेकार, म्हज्या समोर आशिल्ले सगळे पुरस्कार विजेते नेण्ट्या पासून जाणट्या पर्यंत त्या सगळ्या जाणांक हांव उर्मित परबीं भेटयतां। आनी म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता की म्हज्या 2 कार्यक्रमांत म्हणजे पोरच्या आनी अंदूच्या 120 पुरस्कार मेळयले। पोरू 70 वेळा वाचलो आनी अंदू 50। म्हणजे सगळ्या उरलेल्या पुरस्कार म्हाका आपल्याक जातालो की आतां नेल जाले, फुडल्या वर्साचे फक्त 2025 उरल्या आनी भेटच घेवन म्हणजे म्हाजें रेंज ना, हांवें सगळ्या रेंज फारीक केला। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।